गोंयांत 22 मार्चाक जावपी जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवारांची पयली वळेरी गोंय प्रदेश भाजपान तयार केल्या। गोंय प्रदेश भाजपाच्या मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोंय प्रदेश भाजपाचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवारांची पयली वळेरी बिरेस्तारा दीस जाहीर केल्या। जाहीर केल्ल्या वळेरींत 18 मतदारसंघांचो आस्पाव आसा। तातूंतले 14 उत्तर गोंयांतले जाल्यार 4 दक्षिण गोंयांतल्या मतदारसंघांचो आस्पाव आसा। भाजपान जाहीर केल्ल्या 18 उमेदवारांतले 6 उमेदवार हे फाटले जिल्हा पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ले उमेदवार आसात, अशी माहिती गोंय प्रदेश भाजपाचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन दिल्या। ज्या भागात ते भागा भितर एक नांव आयिल्लें आसा आनी आमकां तें नांव जिखूं शकता अशा तरेची जी नांवां आसात ती आज आमी हांगा जाहीर करतात। आमी सुरवातीकूच सांगिल्लें की 50 मतदारसंघ जे आसात, उत्तरेक 25 आनी दक्षिणेक 25, ह्या 50 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी आमच्या स्वताच्या चिन्हाचेर आसत की कांय कडेन अपक्ष आसून ताका थोडें समर्थन आसत, अशा तरेचे ह्या सगळ्याच मतदारसंघा भितर आमी निवडणूक लडयतले अशें आमी सुरवातीक क्लियर केल्लें आसा। त्याच हाचेर अजुनूय आमी तशेंच ठाम आसात। आज आमी सादारण एक उत्तर आनी दक्षिण अशे दोनूय मतदारसंघातले जे कॅन्डिडेट आमी फायनल केल्ले आसात। आमचे इलेक्शन कमिटीची आतांच मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगे भितर जी नांवां आमकां त्या मतदारसंघा भितर आयिल्लीं ती तांचे समोर दवरलीं आनी आज आमी ऑफिशियली त्या प्रत्येक मतदारसंघातले उमेदवार तुमच्या समोर आज जाहीर करतात। हरमल मतदारसंघाक टोटल आमी 19 उमेदवार आज जाहीर करतात। नॉर्थ सावथा भितर नॉर्था भितर 14 आनी सावथा भितर 5, 4 सावथ आनी नॉर्थ 14, 18 कॅन्डिडेट आज आमी फायनल करता। 14 नॉर्थ आनी दक्षिण गोवा 4। हरमल मतदारसंघात तो जनरल आसा, थंय अनंत मधुकर गडेकर यांची उमेदवारी आमी त्या मतदारसंघात जाहीर करतात। मोर्जी मतदारसंघा भितर धनंजय महादेव शेडगांवकर, मोर्जी धनंजय महादेव शेडगांवकर। धारगळ मतदारसंघ हो SC खातीर रिजर्व आसा आनी त्या मतदारसंघात मनोहर यशवंत धारगळकर यांची नांव आमी जाहीर करता। तोरशे मतदारसंघात सौ सीमा रामा खडपे। शिवोली मतदारसंघात सनिशा सतीश तोरसकर। हळदोना मतदारसंघात मनीषा महेश नायक। अंजुना मतदारसंघात निहारिका नारायण मांद्रेकर। कलंगूट मतदारसंघात दत्तप्रसाद मुरारी दाभोलकर। कारापूर सरवण मतदारसंघात महेश अनंत सावंत। मये मतदारसंघात शंकर अनंत चोडणकर। पाळी मतदारसंघात गोपाळ महादेव सुल्लीकर। होंडा मतदारसंघात सगुण सीताराम वाडकर। केरी मतदारसंघात देवयानी देविदास गावस आणि नगरगाव मतदारसंघात राजश्री शानू काळे। त्यामुळे एकूण 14 आमी उत्तरेच्या मतदारसंघात आमी हे 14 नांवां डिक्लेअर करतात। आणि दक्षिणेंत आमी उसगांव गांजे ह्या मतदारसंघात उमाकांत महादेव गावडे। दवर्ली मतदारसंघात उल्हास यशवंत तुयेकर। बारसे मतदारसंघात खुशाली जोरगो वेळीप आणि खोला मतदारसंघात शाणू सकळू वेळीप असे 4 आमी दक्षिणेंतल्या मतदारसंघात दक्षिण डिस्ट्रिक्टा भितर आमी जाहीर केले। एकूण 18 नांवां आज आमी हांगा जाहीर करतात।